हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमचो येवकार. आमी आतां पर्वरी ह्या वाठारान येयल्ली आसा, पर्वरी ह्या मतदारसंघात. आनी आमच्या बरोबर आसात संदीप वजरकर सर, ह्या मतदारसंघाचे उमेदवार. जाल्यार आमी सरां कडेन उलोवयात, चर्चा करयात की सरांचें मत कितें आसा आनी सरांच्या वांगडा कितलो सपोर्ट आसा. सर आमच्या गोमंतक टीव्हीन तुमचो येवकार. सर आतां तुमच्या बरोबर तुमचो जो प्रचार चल्ला त्या तुमकां लोकांचो कितलो सपोर्ट आसा? हांवें डोर टू डोर स्टार्ट केलां जाल्यार म्हाका 15 days जाले. वन्स हांव जॉयन द TMC हांवें स्टार्ट केल्लें. आनी जेन्ना आतां दीस फुडें वाडटात वयता इलेक्शन लागीं येयलां, डेट लागीं येता, लोकांचे चेहऱ्याचेर कळटा, फेसार कळटा लोकांच्या की लोकांनी कितें थरयलां पळय तें. लोक डायरेक्टली उलोवंक लागल्यात. आमी वयता तेन्ना लोक हांव विचारता जाल्यार लोक सांगता, डायरेक्टली सांगतात की पर्वरीन आमकां ह्या फावटी चेंज जाय. आनी 10 वर्सां जालीं जो हांगा MLA आसलो पळय तेणी ते लोकांक आमकां पर्वरकारांक कितें जाय आसलें तशें तेणी करूंक ना. म्हणून ह्या फावटीन लोक म्हणटात आमकां ह्या फावटी चेंज जाय. तांकां दिसलें की एक आतां कोण तरी भुरगो असो जाय आमकां की पर्वरकार, जो पर्वरचो आसलेलो, जो भुरगो जो पर्वरकार आसलेलो आमचें आयकतलो आनी आमकां जाय तशें फाल्यां करतलो असो भुरगो सोदताले ते. त्या हातूंत म्हाका दिसता संदीप वजरकर म्हणटा तो तांकां मेळ्ळो आसा. सर आतां तुमी इलेक्ट जाले उपरांत मतदारसंघान तुमी इलेक्शन जिखून येयल्या उपरांत सोमतेच 6 म्हयन्यांनी तुमी सर फस्टूच तुमचें काम करपाक स्टार्ट करतले. तेन्ना सर तुमचें काम फर्स्ट जें काम आसतलें तें कसलें काम आसतलें? समजा हांव इलेक्ट जालो आनी जर इलेक्ट जाल्या उपरांत म्हाजें तें काम करपाचें आसा पळय, जें काम डेवलॉपमेंट जें करपाक सोदतलो हांव संदीप वजरकर म्हणून करचो ना. हांव म्हाज्या पर्वरकारांक वांगडा घेवन तेंचे कडेन उलोवन जे ते सांगतात म्हाका जे बाबा आमकां पर्वरकारां खातीर कितें जाय बरें तेंच करतलो. आनी सर आतां पर्वरच्या लोकांचे खूब प्रश्न आसतले आनी आयज मेरेन सर तुमी कितले प्रश्न कंप्लीट केल्यात, म्हणजे लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसतले आनी सर कितले प्रॉब्लेम्स उरल्यात? सर म्हणजे लोकांचे खुबशे प्रश्न आसतलेत आनी जितले सर तुमी आतां लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व केल्यात आनी लोकांचे थोडे प्रॉब्लेम उरल्यात तेजे बद्दल सर तुमचें कितें? पळय हांव सुकूर पंचायत सरपंच लास्ट 4.5 years जालो. आनी जे लोकांचे इश्यू आसले, जे इश्यू म्हाका खबर आसले कितें आहात ते, जेन्ना हो MLA आसलो ते कितें ते इश्यू सरपंच करूं शकना, ते सॉल्व करूं शकना, हे MLAन करचे पडटात. सो MLA कडेन ते इश्यू सॉल्व जावंक नासले. थोडे डेवलॉपमेंटाचे फायली पासून हांव CM कडेन वचोन हांवें एप्रूव करून हाडलेले आसा. म्हणल्यार कितें जाता, सरपंच आमी आसल्या कारणान आमी थंयसर नाल्ल फोडूं शकना. नाल्ल फोडटा कोण? MLA आहा तोच. आनी लोकांक दिसता कितें जें काम MLAन केलां म्हणून. तो 2017 मिनिस्टर जाल्लो तेन्नाच्यो फायली आसल्यो ऑड मिक्स, जे आयज ऑड मिक्स पर्वरीन जाता ह्यो फायली तेन्नाच्यो. त्यो आमी तेणी करूंकच नासल्यो, त्यो आमी भायर काडून CM कडसून फायनान्स एप्रूव करून सगळ्यो हाडलेल्यो. म्हणजे लास्ट दिसता कितें MLA करता म्हणून. आमी काय म्हणना केलें निमाणें तें आमच्या सुकूरकार आसूं किंवा पर्वरकारांचें काम तें आनी डेवलॉपमेंट आमच्या लोकां खातीर तें. सो आमचें ऑब्जेक्शन हांवें केन्नाच नासतालें जाता जावंक जाय काम. तें काम न्हू तें जालें म्हणून जायना डेवलॉपमेंट. लोकांक डेवलॉपमेंट जाय कितें, आयच्या तारखेन डेवलॉपमेंट जाय लोकांक कितें की प्रत्येक वार्डाचेर भुरग्यांक ग्रावंड धाकटुलो आसचो. थंयसले बारीक गोश्टी म्हणजे नाला आसूं व्हाळां आसूं ज्यो की बारीक आहा त्यो क्लीन नीट आसपाक जाय, गार्बेज क्लीन आसपाक जाय, ह्यो गोश्टी जावपाक जाय. आयज हांव भोंवतालो टेंदा फ्रांत गार्बेज पडलेली आसा थंयसर, थंय क्लीन जायना. कित्याक तें करपाक जाय, तें काम कोणाचें? MLAचें काम तें. MLAन लक्ष घालून तें पंचायती कडसून काम करूंक जाय. आयज पंचायत तेजे कडेन आसा, ती जे MLA आसलो तेजे कडेन पंचायत आसा, पूण थंयसर क्लीन जावंक ना. तें करपाक जाय. लोकांक आमकां कितें जाय? आमकां लोकांक जाय बारीक काम जाल्लें जे आमी जे आमचो निसर्ग दवरलेलो तो मेनटेन करपाक जाय म्हणून तेच काम. आनी डेवलॉपमेंट व्हडलें न्हू, व्हडलें कन्स्ट्रक्शन केलें, व्हडलें कॉन्क्रीट जंगलां हाडलीं म्हणून जायना. आमकां पर्वरकारांक कॉन्क्रीट जंगलां नाका. सर BJPन तुमचेर अन्याय केला काय कितें? आतां BJPन अन्याय केला म्हणटा पळय जाल्यार हांव BJPन जॉयन जाल्लो लास्ट 3 years. आनी जेन्ना जॉयन जालो पळय BJPन तेन्ना पर्वरी BJP म्हणटा पळय ती कांयच नासली. कित्या खातीर जेन्ना हो जो आमदार काँग्रेस आमच्या BJP गव्हर्मेंटाक जॉयन सपोर्ट दिल्लो हेणी, मनोहर भाईक जेन्ना CM जालो तेन्ना सपोर्ट दिल्लो पळय, तेन्ना पर्वरी BJP जे ऑफीस पासून बंद करून लायिल्लें आनी BJP सामकी काबार डेथ जाल्ली, कांयच नासली, म्हणजे एक्टिविटीज नासल्यो. जेन्ना हांव जॉयन जाल्या उपरांत पर्वरी BJP खंय तरी जाली, येवंक लागली, वयर येयली आनी इतली वयर येयली तेज्या कारणान
जो आतां आमदार आसा ताका बी जे पीन भाग पडलें, बी जे पीन वचचो पडलो. आनी त्या खातीर म्हाका हांव बी जे पी सोडलें. कित्याक जेन्ना तो थंय हांव रावंक शकना. कितें म्हणटात तर ते एका खंय राज्यान 2 राजा रावंक शकनात, तशेंच जालें आसतलें तें म्हणून हांव भायर सरलो. तूं तर बी जे पीन म्हाजे कडेन म्हाका हें केलें म्हणूं येता तुज्यान, कित्याक म्हाका त्रासूय केले किंवा अशें म्हणटा. म्हणल्यार एक म्हाका दिसता की जेन्ना बी जे पीन तो जॉयन जालो खंय तरी पार्टी दिल्लें आसतलें की तो रेडीमेड MLA तांकां मेळटलो म्हणून. म्हणल्यार ती तेंची मिस्टेक. सर आता तुम्ही निवडून येयल्या उपरांत मागीर सर मतदारसंघान निवडून येयल्या उपरांत सर तुम्ही बी जे पीन परत वयतले अशें लोक म्हणटात. हाचेर तुमचें मत कितें? पळय, हे लोक म्हणटात आनी कितें जालां कित्याक म्हणटात तुमकांय खबर आसा. फाटले जे पयशे तूं जाल्यार काँग्रेसी 17 आमदार येयल्ले आनी तेंचे कडेन गव्हर्मेंट फॉर्म करून जावंक ना. ते सगळे 17चे आमदार 10 काय 12 आमदार सगळे शिफ्ट जाले बी जे पीन जाले. सो लोकांक दिसता, कित्याक म्हाका जेन्ना हांव TMCक जॉयन जावच्या पयलीं हांव लोकांक आमच्या मेळ्ळो. आमचे कॅथलीक भाव, हिंदू भाव, मुस्लीम भाव सगळ्यांक मेळ्ळो. जे मेन म्हाका जितले मानतात किंवा हांव तांकां मान रिस्पेक्ट दिता तांकां मेळ्ळो. तेंचें एकूच म्हणणें आसलें, संदीप तूं काँग्रेसीक जॉयन जावं काय. कित्याक तूं काँग्रेसीक जॉयन जालो, तुका इलॅक्ट जालो तूं म्हणटा बी जे पीक आय तूं वयतलो बी जे पीक हें म्हणटालो डायरेक्ट सांगलो खंयच्यानी. सो हांवें त्या खातीर हांव TMC कारण जॉयन जावपाक कोण TMC. कित्याक TMC अशी पार्टी आसा की एक स्ट्रॉंग लेडी ती आसा आनी ती पार्टी समजा गोंयान आमच्या जर हें जाले पासून जाल्यार काम करपाक बरें जातलें. आनी हांव केन्नाच मॅन्डेट जो लोकांचो आसा जेणे म्हाका लोकांनी इलॅक्ट करून काडला आयज जर एका सिंबलाचेर हांव केन्नाच ते सिंबलाचेर ते पार्टेक हांव सोडून दुसरे कडेन वयचो ना. आनी लोकांचो मॅन्डेट हांव केन्नाच तांकां तकली घालूंक सकयल दिवचो ना. आमच्या पर्वरकारांक हांव केन्नाच तकली सकयल घालपाक दिवचो ना. संदीप वजरकर हांगासून उडकी थंय थंयसून थंय उडकी केन्नाच मारचो ना. सर आतां थोडे दीस जाले की कॉन्फरन्स जाल्ली तेन्ना सर सगळे जे तुमचे आतां हांगासरले पंचायती आसा ते सगळे BJP वांगडा आसात. जाल्यार सर लोकांचो तुमकां कसो सपोर्ट आसा? आतां प्रेस जाल्यार ते पळयल्लें हांवें प्रेस. म्हणल्यार तेंच्यांनी ते केला प्रेस पळय ते पंच बसलेले आसले पळय ते 2010 तेच आसले, 2012 तेच आसले आनी 2017 इलेक्शन जाल्यार तांकां तेच आसले. आनी तेंच्या वांगडा हांवूय आसलो. जे आयज म्हाज्या वांगडा पंच आहा सरपंच आहा पळय ते लोक आसले. पूण आयज खंय तेंच्या वांगडा ते आयज ना तेंच्या वांगडा तेजो म्हाज्या वांगडा आसात. त्या प्रेसाक एक BJP कोण तरी आसा जाल्यार सांगचो आसलो. एक BJP म्हणून येताले बा पर्वरी पंच तेज्या वांगडा आसा आनी सगळे BJP तेज्या वांगडा आसा म्हणून. जाल्यार BJP खंय आसा? खंय कोण तेज्या वांगडा एक पासून ते प्रेसाक बसोंक ना. आनी ते पंच बसलेले पळय थोडे ते भियेतात BJPक. तांकां एलर्जी आहा BJPची. हांव डायरेक्ट सांगता तांकां एलर्जी आहा BJPची. तांकां आतां साफर घालता पळय ते घालपाक पासून भियेतात ते परते करून घालतात. डायरेक्टली दिसता न्हू की तांकां BJPची एलर्जी आसा. आमकां आमी एक आसा आमी जेन्ना हांव ताका जे आमदाराक सपोर्ट करतालो हांव दिल खुलके म्हणजे मनानसून सपोर्ट जेजे पयलीं नार्वेकाराक हांव सपोर्ट केला आनी नार्वेकाराक पासून मनानसून सपोर्ट केला. आतां जे हे पार्टेक सपोर्ट करता हांव म्हाज्या मनानसून सपोर्ट करता. आमी अशें न्हू आयज हांगा फाल्यां थंय केन्नाच ना. सर आतां तुमी BJPंतल्यान TMCन जॉयन जाल्या त्या मदीं सर तुमकां कोणी अशें कितें त्रास बीन जाल्ल्याचो तुमकां कितें? आतां जॉयन जाल्या उपरांत तुमकां खबरच आसा हांवें पयलीं एक रॅली काडली हांगासर. रॅली एक काडली बरी व्हडली रॅली जाली. लोक म्हाका भुरगे खूब सपोर्टाक भायर सरले आनी ते ह्या आमदाराक किंवा BJPच्याक तेंच्या दोळ्यांनी गेली ती. हांवें आयकलां की वयर पासून ते आयकांक येयलें खंय तांकां तो आवाज रॅलीचो खंय वयर पासून वयर म्हणजे आमी सेंटर म्हणटा थंय पासून आयकांक येयलो म्हणटात. दिल्लीक आवाज येयलो खंय रॅलीचो. त्या खातीर तांकां दिसलें आनी ताका तेस्ताच म्हाका हेंच्यांनी अरेस्ट केलो. जी 2018 खंयची केस आसली म्हाज्या फॅमिलीचेर केस ती म्हाजेर म्हणून म्हाज्या फॅमिलीचेर आसली. FIR रजिस्टर आसलो. ते केसीन आमच्या फॅमिलीन आनी हांवें सगळें कॉपरेशन दिलां पुलिसांक. सगळें इन्वेस्टिगेशन करपाक चालू आसलें सगळें जालां. तरी आसतना तेंच्यांनी अरेस्ट केलो. कित्याक तेंचे कडेन पावर आसा गव्हर्मेंट आसा आनी हो जो आमदार आतां BJPन गेल्ल्या कारणान तो BJP कडसून ते गव्हर्मेंटान करून घेता मुद्दाम. सर TMC आतां 3 म्हयनेच जाले येयल्यार जाल्यार खूब कडेन अशें आयकलां की TMC कितें करतली. सो सर लोकांचें मत चेंज करपाक तुमचें कितें मत आसा? पळय TMC हालींच येयल्या तेंचे लोक खरें तें आतां येयल्ले आसा. म्हणल्यार जे तेंच्यांनी आमच्या TMC पार्टीन ते स्किमी ज्यो हाडल्यात त्यो खऱ्योच बऱ्यो स्किमी हाडल्या फक्त गोंयकारांक. ज्यो स्किमी तेंच्यांनी 5,000 एका बायलेक घरान पावतले म्हणटा पळय ती बरी स्कीम. ज्या मनशाक घर ना जे मनशाक इतले वर्सां भायर रावतात टॅनंट्सीन रावतात किंवा रेंटाक रावतात तांकां ती फायदेशीर आसा. जे यूथ आमचे पळय जे पर्वरीन इतले यूथ आसात त्या युथांक जॉब्स ना.
जॉब मेळना कांय ना आनी ते जर तांकां जर फाल्यां जर कितें जर बिझनस करतलो जाल्यार ते क्रेडीट स्कीम काडल्या पळय ती TMCC बरी स्कीम. ह्यो स्किमी लोकांक खऱ्योच बऱ्यो आहात त्या खातीर लोक कन्विन्स जाल्ले आसा. कित्याक हांव घरान भोंवतना लोक म्हाका सांगतात की ह्यो स्किमी तुमी हाडल्यात त्यो तुमचो गव्हर्मेंट जाल्या उपरांत इम्प्लिमेंट करतले मरे. हांवें म्हणलें येस आमी करतले इम्प्लिमेंट. आमी त्यो स्किमी आमच्या गोंयकारां खातीर आसात आनी आमी त्यो करतले. सर तुमकां एक लास्ट क्वेश्चन. करप्शन म्हणजे पयलींच लोक म्हणटात की BJPन सगळें करप्शन करून दवरलां. सर करप्शन बंद करच्या खातीर तुमी कसली स्टेप पयलीं घेतले? पळय जें करप्शन चल्लां अशें म्हणटात आतां तें हांवूय न्हू कशें चल्लां करप्शन तें म्हटल्यार आयकपाक येतात. हांवूय 4.5 वर्सां सरपंच जाल्लो आसा. कोणी एकट्यान पासून सांगचें संदीप वजरकरान थंयसर आपल्या कडेन 1 रुपया मागला काय म्हणून कोणीय सांगचें येवन की बाबा संदीपान आपल्याला मागलेलें म्हणून. पळय अशेंच करप्शन काबार जावपाक जाय. बरें लायट मायंडेड आनी बरे गोंयकार जर आमी जर येयले आनी जर एकटे रावले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान करप्शन हें कंप्लिटली बंद जातलें. आनी गोंयान करप्शन जर बंद जायत जाल्यार डेव्हलपमेंट करपाक बरें. अर्दे पयशे ते करप्शनान चल्ले सो ते डेव्हलपमेंट जातलें बरें. परते आमचे आतां फाटल्यान तुमकां खबर आसतली जॉब्साचे स्कॅम केदे व्हडले येयल्ले ते येवन कोर्टान बसून गेले. आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळपाक जाय. जॉब मेळटले जाल्यार करप्शन असले जे आमदार जे कोण आसा जातात पळय तांकां केन्नाच करूंक जायना. ह्या फावटी त्या गोंयकारांक मागता हांव मनशाक पळयात जे मनीस बिझनस करूंक येयल्यात हांगासर तांकां वोट करचें न्हू. ते कितें करतात हांगासर 1 रुपया घालतात आनी 100 रुपया व्हरपाचो हो बिझनस चाललो आसा. ह्या खातीर त्या लोकांक वोट मारचें न्हू. आनी खरें म्हणटा जाल्यार पर्वरकारांक जर जाय जाल्यार पर्वरचो लोकल भुरगो जाय. आनी लोकांनी पर्वरकारांनी ह्या फावटी वोट मारपाक जाय लोकलाकूच मारतले ते. कित्याक तेंच्यांनी पळयलां भायल्याक हाडून भायल्याक म्हाका सांग तूं भायलो येवन हांगासर कितें पर्वरचें बरें करतलो आनी ताका कसली गरज पर्वर येवन बरें करपाची. तो कोण तो स्वामी न्हू की आख्या गोंयचे आख्या देशाचें बरें करपाक. पर्वर यो म्हणजे तेजें बेनिफीट. जाल्यार आमचे पर्वरकार आमी आसात आमी एकटोच हें ना समर्थन ना की बाबा आमचे पर्वरी पळोवपाक. त्या खातीर संदीप वजरकर एक भायर सरलेलो आसा पर्वरीन आनी पर्वरकारांचो आनी पर्वरकार म्हाका वयर हाडटले म्हाका वोट मारतले. तर सरां कडेन आमी खुबश्यो गजाली उलयली. सरान आमकां सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां दिली. सराक आमी गोमंतक TVच्यान धन्यवाद म्हणया. सर आमी तुमचे देव बरें करूं म्हणटा.